नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपम संकुलान रायझिंग नॉर्थ ईस्ट परिशदेचें उक्तावण जालें. ईशान्य भारत हो अष्टलक्ष्मीचो प्रदेश आसा आनी ताच्या उदरगतीच्या कारणान पुराय देशाची उदरगत जातली असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो. ऊर्जा, पर्यटन, सेमीकंडक्टर आनी वेपाराच्यो वेगवेगळ्यो संदी ह्या गजालींचेर प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत नेट दिलो. शांतताय, कायदो, सुवेवस्था आनी गुंतवणुकी खातीर अनुकूल वातावरण निर्माण करपा खातीर केंद्र सरकारान नेटान वावुरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या परिशदेक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उद्देगपती मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, ईशान्य भारतांतल्या सगळ्या राज्यांचे मुखेलमंत्री आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू. नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम. नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल. नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब. नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया. नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस. इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है. अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है, हम निवेश के लिए तैयार है, हम नेतृत्व के लिए तैयार है. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी BSF म्हळ्यार सीम सुरक्षा दळाच्या शौर्य पुरस्कार सुवाळ्यान ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाविशीं म्हत्वाचें विधान केलें. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती, अचूक गुप्तचर माहिती आनी सैन्य दळाची कुशळटाय ह्या गजालीक लागून ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी जालां अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें. आपल्या उलोवपांत तांणी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाक सडेतोड जाप दिवपा खातीर केंद्रांतल्या मोदी सरकाराची धोरणां स्पश्ट आसा अशें सांगलें. सीम सुरक्षा दळाच्या जवानांनी सीमेचें रक्षण, वेंचणुकेंतली भुमिका, कोरोना काळांतलें योगदान आनी नक्षलवादा आड कारवायेंतलें योगदान हे खातीर तांणी जवानांची तुस्त केली. 1965 वर्सा सावन देशा खातीर बलिदान दिवपी 2000 परस चड BSF जवानांक तांणी आर्गां ओंपलीं. आतंकी हमलों का जवाब दिया गया है, परंतु भारत ने जो जवाब दिया है वो एक प्रकार से अलग है. जब पहलगांव पर हमला हुआ उसके बाद हमने 8 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया. कुछ ही मिनटों के ऑपरेशन में हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर थे. मगर उसमें बारीकी से समझने की यह बात है कि ना हमने पाकिस्तान के सेना के इंस्टॉलेशन को कभी तबाह किया, ना कभी एयरबेस को तबाह किया. हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डों को ध्वंस करने का काम किया, जिन्होंने हमारी धरती पर गुनाह किया था. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल राष्ट्रपती भवनात आयोजित केल्ल्या एका खासा कार्यावळींत देशाच्या संरक्षणा खातीर मोलादीक योगदान दिल्ल्या सैनिकांक शौर्य पुरस्कार भेटोवन सन्मानीत केले. तातूंत 6 कीर्तीचक्रां आनी 33 शौर्य चक्रांचो आस्पाव आसा. मरणोपरांत कीर्तीचक्र मेळोवपी कर्नल मनप्रीत सिंह हांच्या घरकान्नीन तांचें सन्मानपत्र स्विकारलें. ताचो पूत कबीर हांणी ह्या वेळार आपल्या सर्गेस्त बापायक धन्यवाद म्हळें. कर्नल मनप्रीत सिंग फाटल्या वर्सा काश्मीरांत जाल्ल्या आतंकवादाच्या फारपेटांत शहीद जाल्ले. ह्या पुरस्कार सुवाळ्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचे सयत हेर मानेस्त हजर आशिल्ले.
ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाची माहिती आणि भारताची दहशतवादाआडची ठाम भूमिका संवसारीक पावंड्याचेर पावोवपा खातीर भारतांतल्या वेगवेगळ्या देशांत संसद वांगड्यांची शिष्टमंडळां रवाना जाल्यात. शिवसेनेचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हांच्या फुडारपणा खाला एक शिष्टमंडळ संयुक्त अरब अमिरात देशांत पावला. तांणी त्या देशांतल्या फुडाऱ्यां वांगडा संवाद साधून भारताची भूमिका स्पश्ट केली. जो बातें इन्होंने कही है मुझे लगता है कि बहुत मायने रखता है कि आज जो अटैक इंडिया पर हुआ है सबसे पहले कंडेम करने का काम यूएई ने किया है और आज मिनिस्टर फॉर टॉलरेंस शेख नयान जी एंड द चेयरमैन फॉर डिफेंस कमिटी अली रशीद अल न्योमी जी दोनों ने भी कहा कि हम भारत के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं. भारत में जिस प्रकार से हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं कड़ी शब्दों में और सबसे पहले कंडेम करने वाले यूएई थे. सबसे पहले यूएई ने भारत के साथ खड़ा रहने का काम किया. मजगती जनता दल युनायटेडचे खासदार संजय कुमार झा हांच्या फुडारपणाखाला एक शिष्टमंडळ जपानांत पावला. तांणी टोकियो जपानच्या विदेश मंत्र्यां वांगडा पाकिस्तानचो आतंकवादाक मेळपी तेंको आनी भारताची आतंकवादाआडची भूमिका हे विशीं भासाभास केली. केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान तशेंच विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांचे हस्तुकी काल वास्को सडा हांगच्या NCPOR संकुलान नव्यान बांदिल्ल्या पोलार भवन आणि सागर भवन या नव्या इमारतीचे लोकार्पण जाले. ह्या इमारतीन जागतीक दर्जाच्यो प्रयोगशाळा आसात. उक्तावण कार्यावळी उपरांत मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी पृथ्वी विज्ञान मळार भारत सरकार करीत आशिल्ल्या संशोधनात्मक कामा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सदांच मार्गदर्शन मेळटा अशें सांगलें. What is being popularly described as geopolitics of oceans. So I think in the years to come, more and more we will be talking about it. People across the world. And when we talk in the terms of geopolitics of oceans or the geopolitical aspects of India's positioning vis-a-vis the rest of the world, the role of an institute like this becomes all the more important, not in the terms of only the polar or the ocean research, but also in contributing to the future economy of the country and thereby also contributing to what the Prime Minister Modi fondly keeps referring to as Viksit Bharat of 2047. So you can understand how important is going. गोंयचे आदले राज्यपाल आणि त्या उपरांत जम्मू काश्मीरात बदली जाल्ले आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक आणि हेर 5 जाणां आड CBI म्हळ्यार केंद्रीय अन्वेषण विभागान कथीत लाचखोरी प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केलां. सत्यपाल मलिक जम्मू काश्मीरच्या राज्यपाल पदाचेर आसतना किश्तवाड जिल्ल्यांतल्या किरू उदका विद्युत प्रकल्पात लाचखोरी जाल्ल्याचो दुबाव CBIक आसा. 2200 कोटी रुपयाच्या नागरी कामाच्या कंत्राटान कथीत गैरप्रकार जाल्ल्या कारणान ही कारवाय जाल्या. 2022 वर्सा ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाची शिफारस जाल्ली. 2024 वर्सा ह्या विशयावेल्यान CBIन दिल्ली आणि जम्मूत 8 सुवातांचे छापे घातिल्ले. निविदा प्रक्रियेन मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन जाला अशें मुळाव्या तपासान स्पष्ट जाला. महाराष्ट्रान हालींच मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या छगन भुजबळ हांचे कडेन मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी अन्न आनी नागरीक पुरवण खात्याचो ताबो दिला. पयलीं हे खातें मंत्रीपदावेल्यान काडून उडयल्ल्या धनंजय मुंडे हांचे कडेन आशिल्लें. पूण तांणी दिल्ल्या राजिनाम्या उपरांत ही जबाबदारी कांय दीस तात्पुरती हेर मंत्र्यांकडे सोपयल्ली. छगन भुजबळ हांकां मंत्रीपदाचो व्हड अनुभव आसा. तांच्या नियुक्तीक लागून राज्याच्या अन्न सुरक्षेच्या धोरणाक नवी दिका मेळपाचो हावेस राजकीय मळार उक्तायला. संवसारीक दर्जाची पर्यटन साधन सुविधा गोंयांत उपलब्ध जावची ह्या हेतान नव्या जुवारी पुलाचेर नियोजीत टेहाळणी मनोरे आनी निरीक्षण गॅलरी प्रकल्पाच्या कामाचो बुनयादी फातर आयज केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी जावपाचो आसा. सांजे 5 वरांचेर चिखली ग्रामपंचायत सभाघरांत जावपी ह्या कार्यावळीन अध्यक्ष म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हजर आसतले.
केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, येरादारी मंत्री मोबिन गुदिनो, खासदार सदानंद शेठ तानावडे, खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस तसेच आमदार आंतोनियो वाज, आमदार विरेश बोरकार, आमदार कृष्णा साळकार आणि आमदार संकल्प आमोणकार या कार्यावळीक खासा सोयरे म्हूण हजर आसतले. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.